ताळगांव पंचायतीच्या 7 प्रभागांखातीर मतदानाक सुरवात जाल्या। प्रभाग क्रमांक 8 लोकांनी सकाळच्यानूच गर्दी केल्ली, पूण हेर बाकीचे कडेन मतदारांचो उणो प्रतिसाद आशिल्लो। जाल्यार कामराभाटान कांय कारणांक लागून बोवाळ जालो। कामराभाटान पंडल घालपाच्या विशयावेल्यान सकाळ फुडेंच बोवाळ जालो। बुथासावन 200 मीटर पयस पंडल घालप आसता, पूण तांकां मात 100 मिटराच्या भितर पंडल घालपाक दिला आनी आमी विचारल्यार आमकां मात भायर पंडल घालपाक सांगतात। मामलेदाराक फोन केल्यार तोय कारवाईच्या मुडान दिसना म्हूण सेसिल रॉड्रिगीजाचो आरोप। सर, तुमचे पॅनलाचे 4 जण अनअपोज झाल्या, तुमकां कितें दिसता की ह्या इलेक्शनान तुमी 100% क्लीन स्वीप 100%। पूण सर कांय अपोजिशनाचे अशें म्हणणें आसा की हांगासर बाकीचे जे फाटसून घेता तांकां फाटसून घेता तांकां प्रेशरायज केल्ले गेलेले आसा। अरे तूं सांग पळय मामा, सपोज आय कॅन आय नॉट अप्रोच एनीवन, I can at least ask them, no, what is their reason for contesting. I can definitely ask. This is a democratic country. I can go and speak to anyone. And if they, after hearing me, if they are satisfied by my whatever response I have given them, so if they have withdrawn, it has nothing to do with me. I have a pressurized anyone. Tell everyone, tell one person to come and say that I have pressurized. Simple as it. And these people, Kandu and all is not a person who would be pressurized. That you tell me. At least you tell them. Sir, you is eating only. अरे तुम्ही घेऊन वयता घरान येवन न्हिदतात तुमच्या घरात कित्याक आमचे इकराय तुझ्या घरान न्हू रे आयक तुका खबर आहा कोणाच्या घरान आसले बट एनी हांव कितें म्हणटा तुका आमचे इकरा कॅन्डिडेट फ्री आसले जाय तेन्ना यू कुड अप्रोच देम टेल देम टू विथड्रॉ यू कुड अप्रोच देम माय पॅनल स्पेशल म्हणजे कितें स्पेशल I never visited here for campaigning. No, I know that. There's no agreement. Sir, friend, but no this thing. Sir, तुमकां दाखोवपाक जाय इलेक्शन डेयाचेर अशे सिंबल अलाउड डिस्प्ले आसा। कॅन यू हॅव द सिंबल Agnello Dicuna on the table of election day? This is not permitted. आणि जेन्ना हांव टेबलाचेर येवन तेंचे पळोवपाक I started looking what they are doing. तेन्ना म्हाका खबर पडली की अशें करता आनी हांव तांकां विचारला की तुमी अशें कित्याक करता मागीर बेगीन पिजून दे स्टार्टेड टेरिंग इट। सिंपल इशू पयली इशू कितें आसा ही कानोपी हिंगा कानोपी जेन्ना 200 मिटराच्या आसपास जाय इट हॅज टू बी दॅट इज द रुल्स अँड रेग्युलेशन्स ऑफ इलेक्शन कमिशन आमकां जेन्ना सांगलें 200 मिटराच्या भायर घालपाक जाय दे कॅनॉट पुट हियर। सेकंडली जेन्ना सिसील मॅडम हांगा आयली तेन्ना तेणी कितें पळयलें की दे आर गिवींग दे आर स्लिप्स विथ द symbol and the name. This is not a fair election. नाही तुका ते आणि तो ह्याला बसता आता it should not happen this way. That is the whole aim. And when we objected to this, so they indulged in some arguments. केन्ना जालें सगळें केन्ना जालें? From This morning. is where around 9 o'clock. I was in the polling inside from 8 to 9. When I came out over here, I said, let me take a round and go to my canopy. Suddenly I realized canopy is being placed over here. आणि मागीर पळयलें जाल्यार when I went to that table, because I went and I asked them, I said, तुम्ही 200चे मिटरार कशें घातला तुम्ही तुमचे कॅनपी? अरे आमची कॅनपी भायर दवरला आमकां सांगला पासून तिका घालपाक तुम्ही 7:30 हिंगा घालता कॅनपी which is not right. First that was wrong. Then I said I will stay here because none of the flying squad numbers were being answered. The Mamladar also number was not going through. No one was answering our call. So I said I will wait here and see till you all remove. I will stand over here. And when I stood there, I started looking at their table what they were writing. And this is not the first time they're fighting election. Now we saw Sadali. Ashe election day are allowed asa.